बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी आपलो हॉर्टिकल्चराचो गाडो बंद करपाची आपल्याक धमकी दिल्या म्हणून बायणा गाडो चलोवपी सायली शेटगांवकारान वास्को पुलीस कंप्लेंट केल्या. मुरगांवचो नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी टुरिझम कॉर्पोरेशनाचो डायरेक्टर जयंत जाधवाचें नांव ती घेता. नगराध्यक्ष म्हणटा असलें कांयच ना. आज कार्लोस आल्मेदान आमच्या कार्यकर्त्यांचेर सोंतोवपाचें जाल्यार 1 म्हयनो जाल्यार सत्र चालू केला. प्रत्येक गव्हर्मेंट मिशनरी तो यूज करता, खंयचे कम्युनिटीचे नोटिसीस काडटा, खंयचे कोणाच्यो गाडयो फोडटा. आज आमच्या बायलेचेर हात घालो. तो कितें प्रूव करपाक सोदता आनी गव्हर्मेंट आज ताका कसो सपोर्ट करता. आमी मागणी करता की आज तांचेर पळय ह्या बायलेचेर कोणें पळय तांकां गाडयो मारल्या नाल्यार तांकां कोणें धमकायला, आज तांकां इमिडिएटली अरेस्ट करपाक म्हूण आमी केल्ले. पूण आज आमकां सांगलें की ती इलेक्शन रिलेटेड केस आनी ती SDM कडेन वतली. आमी फाल्यां सगळे SDM कडेन 500 लोक वतले आनी फाल्यां सपोज तांचो अरेस्ट जायना जाल्यार फुडली आमी कारवाई कितें करतले. आमी तांचे कडेन मागणी केल्या आनी तांणी सांगलां की आमकां फाल्यां भितर तांकां कितें आमी अरेस्ट करता म्हणून. पूण फाल्यां सपोज अरेस्ट जायना जाल्यार आमी सगळीं बायलां दादले आमचे 500 लोक SDM कडेन वतले. आमी इलेक्शन कमिशनाक हें बरयतले. दीपकान बॅड वर्ड यूज केले म्हाका आनी सांगताय ते हॉर्टिकल्चर कालोसामुळे आपल्यामुळे झाले म्हणटा आनी तुमच्या घरान चलता पळय सगळे आमच्या कालोसामुळे चलता म्हणटा घर आमचे. आणि माझ्या दुकानाचे अख्खे शॉप बंद करून आणि सांगला त्यांनी कितें आता समज कालोस आल्मेडा समज जिखून येयलो जाल्यार तुमचे सगळे बंद करून उडयतले म्हणून तिने आमकां धमकी दिलेली आसा. आमी दाजी वांगडा भोंवता म्हणून. तुका रायट ना म्हणटा दाजी वांगडा भोंवपाक, कित्याक हॉर्टिकल्चर आमी दिला म्हणून तुमी आमकांच वोट घालपाक जाय. दाजी वांगडा भोंवता म्हणून इतल्यानूच आनी काय ना. आनी कितें केलें घरान काय करून अशेंच उलयले, गाळी मारले हॉर्टिकल्चर दार मारून गेले आनी हे हॉर्टिकल्चर बंद जाताले म्हणून. मुरगांवचो नगराध्यक्ष म्हणटा कागाळ फोटेची इलेक्शन मायलेज मेळोवपा खातीर हें चल्लां. जी केस कंप्लेंट केल्या पळय आयज पेपर वाचल्यान एक जयंत जाधव आनी एक संतोष नायक. तुमकां सांगूंक सोदता हो संतोष नायक हो बाबडो वास्कोनूच नासलेलो, हो वास्कोनूच ना. हेचेर तुमी विचार करूं शकता की न्यूज कितली फॉल्स आसा पळय ती. ओके, दीपक नायक जयंत जाधव असलेले म्हटलेले आनी कोण नासलेले, ओके आमी असलेले, आमी कॅन्सियन भोंवतले. पूण जे संतोष नायक म्हूण नांव तेजे घेता पळय तो बाबा संतोष नायक हांगा नाच. सो हेचेर पुलिसांनी कारवाई करपाची. संतोष नायक खंय आसलो तो आनी ही जी समज एकट्या म्हणजे नांव फटींगपणां घालताले जी म्हाका दिसता ती तेजी ती कंप्लेंट केल्या ती फॉल्स कंप्लेंट केल्या. आतां इलेक्शनाचे मायलेज मेळोवपाक लागून समज ही कार्य करता जाल्यार ही म्हणजे हे इलेक्शन तो म्हणटा पळय फेर इलेक्शन झगडा, हांव ताका आव्हान करता तूं फेर इलेक्शन झगडा. असली छलबदली एक पॉप्युलरिटी मेळपाक लागून तूं करूं नाका इलेक्शन. पुटंटा खातीर दिशांत परब. गोंयच्या कांय स्टेट आयकॉन कलाकारांनी इलेक्शनाची जागृताय म्हणून आपलें काम सुरू केलां. आल्तिनार इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिसा भायर पेंटिंग काडून मतदानाक भायर सरात म्हणून लोकां मेरेन संदेश पावोवपाचो यत्न चल्ला. 4 फेब्रुवारीक गोंयांत मतदान. Election Commissioner is trying to promote inclusive voting, which includes all the walks of people of life, whether they are blind, deaf, old, young, sick. Please come out and vote. This is what we are trying to show. And in this wall painting, I have depicted I've taken the references of 4 great Goan artists, legendary artists: V.S. Gaikonde, F.N. Souza, Mr. Mario Miranda and Sri Lakshman Pai. So in this we have used it's an amalgamation of all these 4 legendary artists because they have been very persistent with their work and in years to come they had their work, their work of art is priceless. Goa should not only be known as a tourist destination but a state ruled by a sensitive, proactive, vibrant and representative, all-inclusive government. All the people of Goa, please come out and vote. It's your right, it's your voice, it is your choice. So please come out and cast your vote. मयडेच्या सेंट झेवियर हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर मयड्या पंचायतीकडे पथनाट्य सादर केलें. जो कार्यक्रम हांगा आमी ऑर्गनायज केला तो सेंट झेवियर हायस्कूल मयरा ह्या हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी एक पथनाट्य हांगा सादर केलें. तशेंच इलेक्शना बद्दल अवेरनस करच्या खातीर एक रॅली आमी हांगा काडली स्कुलांत हांगा पंचायत कडेन. आनी तशेंच आमची रॅली आतां अशी गांवांत वयतली लोकांक जागृताय करपाक की इलेक्शनाक विचार करून मत दिवचें,
मत अशें आपले पिड्ड्यार करचें न्हय. काही जाणां आपले घरा रावतात, इलेक्शन म्हणजे सुटी समजतात. सुटी न्हय, हो एक म्हत्वाचो दीस आसा आनी म्हत्वाचो निर्णय घेवपाचो प्रत्येक लोकांची हो वेळ आसता. तेन्ना हे मत बरे भशेन घेवचें आनी बऱ्या कॅन्डिडेटाक बरो अभ्यास करूनच ताका मत दिवचें म्हणून आमी एक रॅली जागृताय करपा खातीर रॅली काडिल्ली आसा. आयज हो प्रोग्राम खरोच गरजेचो आसलो की लोकांक वोटींग करपाची मातशी इन्फॉर्मेशन थोड्यांक अजून सारकें तेजें म्हत्व खबर ना. त्या खातीर हो आयज प्रोग्राम केला पळय तेजेर लोक जागृत जातले. वोटींग कशें करूंक जाय, वोटींग केल्या उपरांत तेजो उपयोग कसो करूंक जाय किंवा तेजो दुरुपयोगूय जावंक शकता, हेर खुबशी म्हायती मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आय लिगात मुंबय फुटबॉल क्लबान चर्चिलाक मारले. वास्को टिळक मैदानार जाल्ल्या मॅचीत मुंबय फुटबॉल क्लबान चर्चिलाक 2-1 मारले. तिसऱ्याच मिनटाक गोल मारून ब्रँडनान चर्चिलाक 1-0 लीड दिल्ली. मात 35व्या मिनटान मुंबय एफसीच्या वितोरिनोन लीड बादाबाद केली. मुंबय निमणे एका हातांतली पेनल्टी वगडायली. मात करनान निमणे मुंबयक 2-1 लीड दिली. आय लिगात चर्चिलान अजून एकूय पॉयंट जोडिल्लो ना. And that was the free kick in which Brendan Fernandes curves it in excellently. Clifford Miranda was brought down and Brendan Fernandes has curved it excellently. What a good goal from Brendan Fernandes. In the 3rd minute only, Shabir. Now Mumbai FC. Churchill brothers making this mistake and Victorino Fernandes finishing it off. Nikhil Kadam for Mumbai FC. Victorino. Priyant diving and saving. This was all first half action. Now Brendan Fernandes for Churchill brothers. The powerful header. Priyant saving. Brendan Fernandes. This is early second half action where Churchill brothers were all into attack. Adil Khan attacking the first post. Brendan Fernandes again. Surchandra Singh. And a clash between what Shabir and I talked about. Anthony Wolf, probably unintentional, clashing into the goalkeeper. But we can see second half, it's the men in red all over. Kingsley with that shot. Seriton Fernandes whips it across. Pratik Chaudhary just about manages to clear. Now here's Hitesh. Through ball. Cleared to Thoy Singh for a corner kick. That's the penalty. Karan Sane to take it. Thoy Singh brought down by Adil Khan. Adil Khan gets very angry. Rahul Kumar Gupta gives a lifeline to Mumbai FC. Karan Sani very weak and easily Priyant. Probably the easiest penalty he'll ever save in his international career, in his national career. Now here's Thoy Singh, whips it across. Where is the marking? Shabir, the defenders are nowhere They're all there. just standing. How nicely Q has gone, but nobody marked Karan. He just went and placed the ball with his left foot. It looks like that it was going out. Lucky for him, it went in. Trophy to Adil Khan, the check of 10,000 rupees, but the points are 0. 2 matches, 0 points. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.